नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर अशी गेस्ट आसात जांची वळख करून दिवपाची आमी गरज ना, बट राजकारणा भितर कितें चल्लां, साश्टीच्या राजकारणा भितर कितें चल्लां आनी जी धुमशेणां सध्या चालू आसात ती खंय पावतली हाजेर आमी उलयतले. आमचे बरोबर आसात बाणावलेचे आमदार चर्चिल आलेमांव. चर्चिल बाब, वेलकम. सगळ्यात पयली गजाल हांव इतल्या हाजेर म्हणटा की झेडपीची इलेक्शन जालें, तुमी सामको लास्ट मिनीट वचून सिप्रूक तेंको दिलो आनी सगळे जाण म्हणटात की सिप्रू जिखता हें पयलें आनी मागीर चर्चिल थंय पावलो म्हणून. तूं कितें म्हणटा? सगळ्यां गेलें म्हणप तशें आसता न्हू बाबा. हय, चर्चिलान केन्ना कितें केलें तेजेर उलटें आसपाक जायना लोकांलें. लोक म्हणजे कित्याक जे पळय थोड्या सुदांचे आहा ते तांकां केन्ना येना. हांवें जेन्ना हो पळय आसा बाबूश मुगेलो इश्ट संपलोलो तेन्ना तेका पळय दवरला तेन्ना हांवें सिप्रूक सांगलें बाबा चोय हांव पोंडा मदें तोय मुगे इश्ट तूंय मुगे इश्ट आनी हांव घाललो. पूण जेन्ना सिप्रू गेली सिप्रू आमगेलो बाबूश जेन्ना हो समाज सोडून गेलो तेगे बायलेन तिकेट मागिल्ली काँग्रेसी कडेन. ते काँग्रेसी तिकेट लुजीन फालेर तेका दिता म्हूण सांगिल्लें लुजीन फालेरान, पूण तेका ओपोज केली. कोणें प्रेसिडेंट गिरीश आनी कोण आयता खबर ना म्हाका. तूं खबर आसतलें, तूं एकट्यालेंच नांव घेता. गिरीशान आनीक म्हाका दिसता दिगांबरान म्हाका दिसता ओके. तेगे हें केली आनी तेमी तिकेट काडून ती हेका दिली कोणाक प्रातिमा. तेन्ना हांवें सिप्रूक रोखडो फोन केलो, सिप्रू तूं भिनाका म्हगेलो फूल सपोर्ट आहा तुका. प्रातिमा एक दीस 10 दीस 12 दीस फुडें म्हगेले बाणावले ऑफिसां येयलें, ऑफिसां म्हजे बरोबर जायत आहलें आनीक मिनीन बांदर आहलो आनी कोण जायत आहले आनी तेका हांवें सांगलें बाया म्हजें कांय सांगपाक जायना, तुवें ती तिकेट घेवपाची न्हू. ती तिकेट म्हणल्यार बाबुशा बायलेक दिवपाची, कित्याक तूं बाबूश मेलोले सोंपलेले तेजेर तूं हात दवरून तेगे बायलेक सांगून गेलो बाबा बसोच ना म्हणून. आनी आतां तें तुगे डिसिजन म्हजें कांय सांगपाक जायना तुका हांव कोणा सपोर्ट करतलो. आनी हांवें सिप्रूक सांगिल्लें ते प्रमाणे हांवें तेका सपोर्ट सारको म्हगेल्या काळजांतल्यान केलो. कित्याक जेन्ना हांव बाणायल्या पळय इलेक्शनाक हांव नावेल्या पळय इलेक्शनाक बसता तेन्ना सिप्रू आनी सिप्रूगेलो भाव आमगेलो मायकल म्हणटा ते तेंगे दोंज्या देखून भिनासतना तेंगे दोन देखून सोडून म्हणटा ते भाशेन ते म्हजे बरोबर तेन्ना म्हाका सपोर्ट केलो. आनी तेन्ना हांवें चिंतलें म्हगेलो कायदो प्रमाणे हांवें सिप्रूक सपोर्ट करपाक. आतां सिप्रू म्हणटा तो सारको जिखतालो खंय, जिखतालो तो तुगेलो चड वत तेका पडटाली ती खंय वत पडटाली ती तेका चड वत पडटाली तेका शिले धर्मापूर थिंगा तेका हे पाटी वोट पडले तुमकां खबर आहा. आनीक जे पळय नावेली जे पळय हांवें कितें काम केलां आनी कितें केलां आज पासून नावेलीचे क्वेश्चनचो लोक म्हज्या बराबर आहा. त्या टायमाचेर हांव इलेक्शनाक पडलां फकत EVM मिशिना लागून पडलां आनी हाजी सांगता तेन्ना EVM न्हू जाल्यार हांव तेन्ना जिखलां. तूं हांवूय परत पडलां ते EVMच्या मागीर या, पूण म्हाका ना हांव तुका सांगता तूं त्या मोठ कितली वर्स जाली मुग्यान तुगे वाद चालूच आहा EVMचेर, तो सोंपपाना म्हण इतले बेगीन. तूं मोठ म्हण हांव तो जिखोतो सपोर्ट करता तशें ना. मुगेलो लोक मुगोडे आहा आनी नेक्स्ट इलेक्शनाक तूं कोडले मुगो लोक कितें जाता थिंगा कमींग इलेक्शन. चर्चिल एक म्हाका मुद्दम सांग की अशें जर आसा आनी तुवें स्टेटमेंट केलें की जर लुइजीन बाबान प्रतिमाक सपोर्ट केलो नाशिल्लो जाल्यार तागे डिपॉझीट जप्त जावपाचें म्हणून, हें गणीत कितें? 200% जेन्ना लुइजिनान तेगेले 12/2/3 मिटींग घेवन तेणी पड तेजेर उलयलो आनी तेजेर पड ताणें सांगिल्लें तें इतलें काम करता आनी तें इतलें केलां आनी कित्याक तें नावेल्यान कितें केलें रे? तें कितें केलें नावेल्यान तूं म्हाका सांग. नावेल्यान हालीं तें रेजिस्टर जालां, तें आहलोलें मडगांव रेजिस्टर. नावेल्यान काम केलें म्हणटा हालीं रेजिस्टर जावपाचें आनी कितें काम केलां कितें काम केलें तें म्हाका सांग मरे. आनी पयलीं सद्याक तुका हांव सांगूंक सोदतां जे पळय लोक भायले पळय लोक इंडियेन आहा न्हू त्या लोकांक उलोवपाक चड फॅमिलीचे बी ह्या प्रातिमा पळय मुगे चेडवाचेर वालंकाचेर कितें वालंकान तें कितें केलें रे? वालंका तें कितें पडलें थिंगा हें पयलीं सद्या जाण जावपा जाय. तेगे आवय बापूय हुंच ती, हेगे आवय बापूय गोंयकार न्हू, तेगे आवय बापूय हाजराची हाजरा
ते येन राहिले हिंगा आता तेगे गोंयकार प्रातिमालो गोंयकार आनी बरो फॅमिली तो पूण ती गोंयकार न्हू ती पयली येवन तुका मडगांवां कायतान हिलीप कुलासो म्हण तेगे चालीत राहिल्ली मागीर तेगेले बापायन तेगेलो बाबानान मागीर थिंगा जाग गेला फेलिक्स बी तेगे फ्रेंड जालो मोनिका बी फ्रेंड तेमी थिंगा जाग गेला पूण दे आर नॉट फ्रॉम गोवा हें जाण जावं पण चेचिल बाब तूं जर म्हणटा की लुईजीन बाबान कॅम्पेन केलें ना जाल्यार तांगे डेपॉझिट जप्त जावपा म्हणून 100% सगळे जाण म्हणटात की लुईजीन आनी चर्चिलाची अलायन्स आशिल्ली म्हण अनस्पोकन अलायन्स सारकी ह्या इलेक्शनाक मोठाय तांकां म्हणपाक मुगेलें तोंड हय जीबेक आडना पण आशिल्ली काय ना हांव तुका सांगता हांव लुईजिना कळे आनी मुकळे कांय कॉम्बिनेशन नासलें कित्याक लुईजीन म्हणल्यार आपल्यागे पार्टी आपण पार्टीचे गेला काय ना तुमचे मदीं सेटिंग काय ना कांयच ना अरे तो सेटिंग आल्या तो 3-4 मिटिंगी वचोन तेजेर सांगोळ उलोवन हें केलें मरे तेणें इतली काम केलें हें केलें तें केलें म्हणून दुबाव कित्याक येता की इलेक्शन जाता तूं ताका डिफेंड करता म्हणटकीर मागीर दुबाव येता हांव कोणा डिफेंड केलना हय तूं म्हाका तूं तेंगेले काड मरे चार्ट काड मरे 3 मिटींग केले मरे तो तरी तो मिटींग उलयली ते स्पीच काड मरे आनी म्हाका सांग मरे ते तुका बाहर रे हय मागीर पण चेचिलो एक गजाल सांगची पडटली मुद्दम की थंय आतां आम आदमी पार्टीनी ऑलमोस्ट 2,500 मतां काडली काँग्रेसीन 2,500 मतां काडली आनी सिप्रू एक 300-350 मतांनी जिखलो ना सिप्रू इज अ पॉप्युलर कॅन्डिडेट तुका दिसना हे वरींग सायन्स म्हण सारक्यो अरे कांयच म्हाका सायन्स कांयच ना म्हाका एकूच सायन्स आहा म्हणटी एकूच मनीस मरे एक मनीस हांव नांव घेवपाक शकना एकूच मनीस हय जो पळे सपोर्ट करता बीजेपीक तोच सपोर्ट करता हेका आम आदमीक पयशांचो सपोर्ट तेगेलो आं फायनान्शियल सपोर्ट तेगेलो कित्याक आम आदमी खूब पयशे घालता आनी तेका सपोर्ट करपी म्हणटा तो एकूच मनीस एक मनीस सपोर्ट करता तो बीजेपी सपोर्ट करता तोच मनीस तांकां सपोर्ट करता सेंट्रल आसून आं आनी तेका लागून ती वोटां अदरवायज नो वोट गिरीश म्हणटा गिरीश पयर आमच्या स्टुडियो भितर आयिल्लो तो म्हणपा लागलो की साश्टी भितर म्हणपा लागलो बीजेपीचो एक नवीन लिडर आहा आनी ताचें नांव चचिल आलेमांव म्हणून सो तो म्हणटा की तूं बीजेपी बरोबर आहा म्हण ना गिरीशा गेले उलोवपाक तो नंबर 1 हय उलोवपाक तेगे आज पासून राहुल देखून तेजेर पजल जाता ते उलोवपाचेर सनेना ती पजल जाता देखून तो आजून तेका दवरला तेमी तसो ते उलोवप बरें आहा तूं म्हाका एक सांग एक इलेक्शन आसलें कसलें हेजें बास्केटबॉल कसो इलेक्शन तें आनी इलेक्शनाक तुगेले गिरीशान एक पॅनल दवरलें आपल्या काँग्रेसचें आनीक आमगेलो MLA आमगेलो MP आमगेलो आतां पळय एक्सिडंट जालो आमगेलो कोण श्रीपाद नायक हय श्रीपाद नायकान तो तेणें तेगे दवरलें पॅनल इलेक्शना पॅनलाचेर एकूय कॅन्डिडेट येयलो ना कोणालो काँग्रेसचो हो हाया सोडान येयला कोणू गिरीश आनी सेकंड फूल हाया सोडान येयलो हो कोणू तुगेलो आमगेलो श्रीपाद नायक चेअरमॅन आनी तो वायस चेअरमॅन ही गेम केदी आहा ती म्हाका खबर आहा तेगेली आतां तूं तेका चल्ला गिरीशाको खंयी वच आतां समज आतां खंयी इलेक्शनाक कोण बसना न्हू थिंग तो बसता खंयी अरे कितका इलेक्शन ते बसपा इलेक्शन म्हणल्यार बसप बिस्ते बसप म्हणल्यार जाय बसपाचें जाय ना रे तेगे कितें आहा गिरीश कितें म्हणटा पणजे म्हणटा पूण बसलो कारण कोण बसपा तयार नाशिल्ले काँग्रेसीचे आपणे तरी डेरिंग केलें म्हणटा कोण बसपा नासलें म्हणजे जोण तो कित्याक लागून बसना मनीस बसना कित्याक आपल्याक बाबा थिंगा चान्स ना पूण हो सारको जिखोत म्हूण बसत ना रे खंयी जिखोत बसता आनी मागीर सेट जाता तो म्हणटा तुजी बीजेपी कडेन सेटिंग आहा तूं म्हणटा ताजी बीजेपी कडेन सेटिंग आहा ते कोणा मुट्ट्याक मुळदी हय जेन्ना बीजेपी को सेट कोणाक बीजेपी को तरी हांव सेट जाल्लो न्हू आज गिरीश म्हणटा दिश्टी पडपाक शकता तुका हांव ते वाजपाय पळय एक वोटा पळय ते दोन सेट जावपा तूं एक वोट मुगे जालो वाजपायाक 13 दिसांनी पळा तेन्ना सेट जावपा तूं तेकोड इंचार दामूक गोंयचार दामू नायक आसतलो तेको इंचार तुगेले पारीकारा भायर दुसरे कोण आसले तेको इंचार म्हाका हांव पारीकारा भायर रावन सपोर्ट करून गेलो तेन्ना एडवाणीन आयलो एडवाणीन म्हाका बीजेपीचो CM जा म्हणलो आयसलें एडवाणीजी म्हाका बीजेपी पार्टी लायक जायना तुमचे म्हण जाय ते धरना
जाय ते रूट आहा ताका लागून जॉयन जायना तुगे बीजेपी पार्टी एकल्याच जाल्यार जातालो म्हळ्यार हांव समजला न्हू हांव तरी बीजेपी तरी हांव अरे आतां म्हाका पयर मिनिस्टर मेळटालो हांव कितें जाल्लो मिनिस्टर हांव जेन्ना खंयचो सरकार येवं सरकारा बरोबर हांव रावत कित्याक म्हगेलो डेव्हलपमेंट हांव आतां प्रॉमिस केला लोकांक डेव्हलपमेंटा लागून हांव ते डेव्हलपमेंटा लागून खंयच्या सरकारा बरोबर म्हाका सपोर्ट करपाक जाय पूण हांव सरकारा भितर ना तेजी बाबा मनांतल्यान सांग म्हाका आज तुका चड कम्फर्ट जो आसा तो मागीर पार्टीचो आसूं किंवा पार्टीच्या मनशांचो आसूं तो काँग्रेसी बरोबर चड कम्फर्ट दिसता काय बीजेपी बरोबर चड कम्फर्ट दिसता चोय मुगेली तूं विश्वास जाय तूं हय म्हाका म्हजी हार्ट टू हार्ट मुगेली पार्टी म्हणटी काँग्रेस हार्ट टू हार्ट ओके म्हाका काँग्रेसच्या लिडरांनी जायते फावटी घात केला म्हाका काँग्रेसी लिडरांनी मुगेली फॅमिलीकूय घात केला आनी ताका लागून आमी की काँग्रेस सोच पडल्या कित्याक हांव एक मनीस सेक्युलर आनी म्हजी लायफ बरी हांव सेक्युलर आज तू कितें म्हणटा की बीजेपी बरोबर कम्फर्ट तुका दिसता काय या काँग्रेसी बरोबर दिसता हार्ट टू हार्ट बरें आहा सध्या मायंड टू मायंड कितें चल्लां म्हाका कम्फर्ट म्हणटा तें लोकां बरा दिसता लोक जेन्ना मुगे आहा ते बरा हांव कम्फर्ट कित्याक म्हणटात की असेंब्ली भितर सुद्दां कांय फावटी तूं उबो रावता बीजेपी विरुद्ध कांय फावटी तूं उबो रावना हो कितें इश्यू बेस सपोर्ट बी हांवें पयलें सांगिल्लें तुका हांवें तांकां सपोर्ट केला इश्यू बेस जेन्ना इश्यू जरी तो बरो आहा हांव ते हांव कित्याक एगेन्स्ट करतलो अननेसेसरी इश्यू तरी बरो ना हांव ओपोज एक सगळे जाण म्हणटात की बीजेपीची एक सारकी सालसेत स्ट्रॅटजी आसा की सालसेतींतल्या लिडराक एकामेका कडेन झगडपा रावप तातूंतल्यान वोट स्प्लीट जातली आनी ताजो ओवरऑल एडवांटेज हो बीजेपीक मेळटलो किंवा काँग्रेसीक मेळचो ना तुका आतां हांवें सांगिल्लें मरे 3 पार्टी बरी भोंवताय हय एक मोठो उजो हय एक मोठो उजून येतो आरजी आयक रे हय एक मोठो म्हाका हांव सांगत सोंपी सांगोय बरें एक मोठो आम आदमी हय हें गेलें वन पॉयंट प्रोग्राम तिगेलो जैन वन ते हाली वच पळोवपा आहाय आमची वच पळोवपाक तयार जाल्ले आहा ते आनी आमचे कितें आहा आमचे थोडे जाणां भाव भयणो एक पावटी चुकता आनी चुकोन तरी कितें तरी जाता तेंगे डिसिजन मागीर चुकतरी रोडान फायट ना पण तुका दिसता की साश्टी भितर ह्या इलेक्शनाक वोट स्प्लीट जातली म्हणून तुका एक सांगू हय त्या साश्टी भितर वोट स्प्लीट खूब जातलो नो डावट खूब कित्याक वन मॅन एक मॅन सगळे फायनान्स करता न्हू कित्याक त्या मनशाक एंटर जावपा जाय आतां गोंयांत त्या मनशाक एंटर जावपा जाय त्या मनशाक कूड साडपा जाय त्या मनशाक कूड साडून सगळें गोंय काबार करपा जाय ताका लागून आतां सगळें तेन्ना ते दुसरे आहाय ते कुडश्याचेर कांय उलयनाय त्यार बिश्ते उलयताय कुडस नाका म्हूण कळो म्हणा ते कुडस एक पाटी येयलो की ना मागीर तूं कळटलें गोंयांत खंय धांव पडटा आमी एक गजाल तुज्या म्हाका मुद्दम विचारचें दिसता की तूं सदांच म्हणटा की आपल्या बीजेपीचें कांय पटना व्हडलेंशें पण प्रमोद सावंत बरो मनीस म्हणून यू स्टील स्टिक टू इट इलेक्शन लागीं पावला म्हणून विचारता हांव तो कित्याक बरो मनीस म्हणटा तुका सांगता हांव हय तेगेली पोदी ना तेगेले उलोवपाचो शब्द बेस्ट कोणाको तो डिफरंट कोणा एक दुसरो तो बारीक समाजा मनीस आमगेले गोंया प्रॉब्लेम कितें जाला आज इतले ते रुलींग कोण केला व्हडल्या मनशांनी रुलींग केला बारीक मनशा रुलींग करूंक दिना ते टाकाच पडयता ताका लागून हांवें ताका सपोर्ट केला नॉट फॉर द पार्टी इज द मॅन मनीस म्हण तुका आवडटा पार्टेची पडून गेलो ना म्हाका पार्टी पडून गेलो ना इज अ गूड मॅन आनी बरो स्वभाव जेन्ना तुका खबर आसता जेन्ना हें पॅन्डेमीक जाला तेन्ना ताका कितली क्रिटिसायज केला आनी कोणा तेश करून रावपाचो तेगेले पासियन्स सूट ताका तेगेले शब्द बरे ताका सिस्टमॅटिकूय बरें आहा ताका सजमताय पॉलिटिक्स चलोवपाक सो इज गूड एक गजाल सांगा जेचील बाब की तुमी म्हणटात की हार्ट टू हार्ट काँग्रेस म्हणून आज जी काँग्रेसीची दशा जाल्या त्या दशेक जबाबदार कोण तशी जबाबदारी गिरीश ना रे बाबा हां तो गिरीशा वयर आहा तेवूय जबाबदार न्हू गिरीशा वयर कोण त्या गिरीशा दवरताय ते जबाबदारी म्हणटा कितें आहा चोय काँग्रेस मरे आज काँग्रेस म्हणटा म्हणल्यार एक दोयर आसलो दोयर सारको त्या दाडी दोयर आनी मुचो आसना हय जे पळय तेंगेले ऑब्जर्वर येताय जे पळय तेंगेले अशे कोण कोण लिडर आसताय ते ती पार्टी काबार करताय अदरवायज ती पार्टी इज अ सेक्युलर पार्टी पूण तेंगेले पळय ते अध्यक्ष पळय आहाय जे पळय कोण लिडर जाताय कोण पळय प्रेसिडेंट जाताय
कोण आहा ते ऑब्झर्वर मेळटाय ते सगळे फिक्स जाताय आनी होले काबार करताय आनी आज पार्टी काबार चड करून दिग्विजयान काबार केला आखी पार्टी लास्ट टाइम तुका खबर आहा लास्ट टाइम हांव आनी झे फिलीप आमी जेन्ना एनसीपीन मागली 4 सीट मागली म्हाका 2 मागली दिवना लास्ट टाइम तरी 2 सीट दिल्ली आमी 25 सीट हांव वाटारलो कॅसेट पण तरी आसतना आमी इस्तान जाले आमी तयार जाले बरे रावपाक वसून जाले 2 जाण हाडले इंडिपेंडंट तांकां 2 जाण घेवन येयलो 20 जाणां आमी रावले मरे सारके 20 जाणां एक मनीस हाडपाक ना तेंकडे आमी जाय जालें मागीर सांगता तुका मागीर चर्चिल बाब ही काँग्रेस आता इलेक्शनाक हार्डली 7-8 म्हयने उरल्यात ही काँग्रेस ह्या सद्याच्या परिस्थितींतल्यान रिकवर जावपाक शकता रिकवर जावपाक शकता केन्ना जे सगळे तोरी एकठांय जाय अशें तशें आहाय ते पण ते जावपाक येता ते निमाण एकठांय जाता तेंकां तेच म्हणटा हांव जावपाना जावपाना न्ही निमाण कोणी जाल्यार जावपाना ते आतां निमाणे आतांच निमाणे न्ही आनी कितले निमाणे 3 म्हयन्या पयलीं तशें न्हू आनी एक 2-3 म्हयन्या भितर सेटअप जायना जाल्यार ती खबर सोडपाची ती ओके म्हाका लास्ट चर्चिल बाब एकच गजाल सांगात चर्चिल लास्ट जाल्यार बरोवलंय मरे तूं कित्याक लास्ट बरें उलयात नो प्रॉब्लेम बट म्हाका एक गजाल सांगात चर्चिल बाब आमी सदां म्हणटात की चर्चिल आलेमांव इज अ सिंबॉल पार्टी येता ताजे बरोबर पार्टी एक एकदां लागयना चर्चिल चूज करता ते सिंबॉल तुका खबर आहा न्हू चोय तुका खबर आहा हय चर्चिल आलेमांव पळय म्हणटा तो काँग्रेसचो 1989 हाया सुटान हांव जिखलो म्हाका बनाळी लोकांनी निवडून हाडलो हाया सूट हय एक पाट म्हाका हाया सुटान तेमी निवडून हाडलो हय आनी हांव हाया सुटान दिला त्या वाटेन जल्मी आज ना तो जल्मी त्या वाटेन येयल्लो हय तेन्ना आमी एमजी आनी काँग्रेसी आशिल्ली मागीर कितें जालें म्हाका तेमी भायर दवरलो हांवें गोवोरमेंट उडयलो म्हणून एकटो भायर दवरलो म्हाका एलजीटी बेगीन गेलो म्हाका दिसता 10 ते 11 हांवें आमदार म्हणजे ओन केले हांव एमपी म्हणून निवडून गेलो म्हगे पार्टीचेर एदवाड फलेराक हांवें तेन्ना देवयलो मागीर म्हाका काँग्रेसीन पद घेतलो हांवें आमचो मडगांवचो आमचो कोण तो बीजेपीचो कॅन्डिडेट हांवें उडयलो तेन्ना सो म्हगेलो प्रॉब्लेम कितें आहा चर्चिल आलेमांव पळय म्हणटा तो लोकांचो मनीस लोक चर्चिल आलो आनी चर्चिल लोकांलो हांव तेच म्हणटा सो तो चर्चिल आलेमांव फुडलें इलेक्शन ह्या एनसीपीच्या घडयाळाचेर लडयतलो काय त्या घडयाळाचो टायम चेंज जातलो आतां एनसीपीचे घोड्याळ हय टायम चेंज जाता टायम कितें कोत्ता तें कळटलें न्हू रे आतां कित्याक आयकूं येता हांव न्हू कित्याक आयकूं येता हय सो तें केस चेंज जाता कितें जाता तें चोयता मरे सो तूं आतां सद्या कांयच कमिटमेंट दिना की तूं एनसीपीच्या तिकिटाचेर उबो रावतलो म्हणून अनलेस मुगेले लिडर शरद पवार आनी मुगेलो जनरल सेक्रेटरी फुरूल पाटील जे मेळ होरीत म्हणजे कांय सांगपाक दिना हांव तांकां आतां मेळपाक सोदता वचून बट नो कमिटमेंट रायट नाव ना ना सो चर्चिल कितें करतलो खंयच्या तिकिटाचेर बसतलो हें आमकां म्हाका दिसता एक 3 म्हयने पयलीं बी कळटलें सद्याक हांव मुगेली पार्टी एनसीपी म्हणून घेवन आसा हय कितें आसता चोय एक गोर म्हणटा तें एक मनीस जाल्यार ते घरांत बरें पासयना दुसऱ्या घरां वचपाक पडटा बरें सोडात ते भाशेन हांवें घरां बरें पासयना तें सोडा दुसऱ्या घरा येयला त्या घरान तरी बरो पासा कोता हांव आसतलो बरें पासा करूं हांव वयतलो तें कित्याक मगे म्हाका लायफ सारको करपा जाय पूण जेन्ना चर्चिल आलेमान सेवगांव वळी लोक म्हणजे बार लायलो हांवें 2 पाट पार्टी केली म्हणजे बार लायला म्हणजे बार लोक खुया इंडिया हांव 2 पाट एमपी लोकसभा जिखप म्हळ्यार इज नॉट अ जोक हांव जिखला गेल्ले पाटी तूं म्हणा ईव्हीएम गेल्ले पाटी ईव्हीएम जाल्यार हांव गेल्ले पाटी जिखलो ना ते ईव्हीएमाचे आमी मागीर सेपरेट उलोवया म्हाका चर्चिल बाब संवसाराचो तू जिखलाय बी मागीर एकदां तू पडलो तेन्ना ईव्हीएमा दोश दिता जिखलो तेन्ना कोणा दोश दिता आयक रे बाबा ईव्हीएमाचे उलयता तेन्ना म्हाका तुमी नव्यार केलो पूण आख्या संवसार आतां इंडियेचो इतले जाणां लिडर उलयतात ईव्हीएमाचेर तशें न्ही चर्चिल बाब तू पडलो तेन्ना तू ईव्हीएम म्हणटा जिखलो तेन्ना कितें म्हणटा अरे बाबा चोय तुका हांव सांगता हय हांव तुका सांगता ईव्हीएमाचेर सेटअप केला त्या टायमाचेर आनी आमची काँग्रेस आखी निंदायल्या दॅट इज 200%. चर्चिल बाब फ्रँक एज एवर आनी अगेन आज सांगता चर्चिल बाब की परवडटा जाल्यार रावतलो एनसीपीक परवडना जाल्यार पळोवया कितें जाता तें ऑप्शन्स आर एनसीपी म्हाका सांगपाक जाय बाबा आमकां कितें तें हय समज हांगा एनसीपी सांगता अमके भाशेन बरे भाशेन हय तर आमी आसतले एनसीपी आमी एनसीपी आजून सोडना ते कितें सांगता ताजेर तुगेर थारतलें हय चर्चिल बाब फ्रँक एज एवर थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस थँक्यू आनी एक दुसरो जो म्हत्वाचो विशय आसा आयचो तो म्हळ्यार काल कुडचड्यार जें कितें घडलें तें प्रोबेबली वर्ल्ड रिकॉर्ड नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडपाचो आनी हो वर्ल्ड रिकॉर्ड
कसो जालो, कित्याक जालो हें मातशें समजून घेवपाचो आमचो प्रयत्न. आनी आमकां कुडचड्यार सावन जॉयन जातात बाळकृष्ण होडारकर, जाणी ही टॅक्निकली अजून पर्यंत ताणें वेंचणूक जिखल्या. फुडें कितें जातलें, कितें नाटक जातलें तें पळोवया. बट सद्याक बाळकृष्ण आमकां जॉयन जातात. सो कितें घडलें काल बाळकृष्ण बाब? आनीक हें इतलें फास्ट सामकें, आनीक अशी कुडचडकाराक सुद्दां तें बरें मानवल नासतलें जें कितें घडलें तें. तुमी तुमच्या शब्दां भितर सांगात, कितें घडलें आनी कित्याक घडलें? आमची जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना आमदारान एक मिटींग आपयली सगळ्या कावन्सिलरांची, आनी तातूंत भितर विचारलें की कोणा कोणाक चेअर पर्सन जावपा जाय. 6 जाणांनी हात वयर काडले. आवयस. 6 जाणांनी हात वयर काडटकीर आमदार म्हणपाक लागलो डिवायड बाय 6 जर तर केले 5 वर्सां जाल्यार 8 म्हयने पडटा. सो माय क्वेश्चन वॉज की जेन्ना लेडीज वो सीट रिजर्व आसात, कित्याक तातूंत एक लेडीजान हात वयर काडिल्लो. सो लेडीज सीट जेन्ना रिजर्व आसा नेक्स्ट टर्माक, तेन्ना ह्या फाटी लेडीजाक कित्याक घेता? कित्याक 2 टर्म जेंट्स आनी 1 टर्म लेडीज हे इतले वर्सां परंपरा चालूच आसा. तर आमदारान म्हणलें की इट इज जनरल वॉर्ड, रिजर्वेशन ना ह्या फाटी. त्यासाठी इट इज अंडरस्टूड. पूण जेन्ना आमी डिसायड केलां की 2 वर्सां जेंट्स आनी 1 वर्स लेडीज, तेन्ना करचें न्ही अशें म्हणलें म्हजो रिक्वेस्ट. आनी समज जर तो नॉमिनेट करता जाल्यार लेट एवरीबडी कॉन्टेस्ट हू एवर इज इंटरेस्टेड. तर म्हणपाक सगळे इंटरेस्टेड आसा जाल्यार म्हणलें सगळे 11 जाण आसात. 11 जाणांक म्हणलें 60 म्हयने डिवायड कर, 60 हाजे, आनी 11 जाणांक जालो एवरीबडी इज इंटरेस्टेड जाल्यार ते आमचें कन्सेन्सस जायना जालें. पण मागीर कितें घडलें? कारण आमकां खबर आसा त्या प्रमाणे आमदाराच्या ऑफिसांतल्यान 10 जाण बरोबर गेल्यात, आनी थंय वतकीर मागीर तशी कोणे गुगली घाली की हो दुसरा सुद्दां न्ही, हो सारको पॉलिटिकल तिसरा घाल तुमी. कितें आसा साहेब, जेन्ना आमदारान फॉर्म भरपाच्या दिसा फोन केलो म्हाका की अशें अशें आसा पार्टीन म्हणपालो ताजें नांव दिलां. हांवें म्हणलें हांव म्हणलें खंय फाटीं पडलो ताच्या कंपेरिजनान. म्हाका दुख्ख ना म्हणलें पार्टीन ताका सिलेक्ट केला. सो कॅन आय टॉक टू पार्टी जस्ट टू आस्क हांव बाबा खंय फेल पडलो, हांव खंय कमी पडलो, हांवें केन्ना करप्शन करूं ना म्हणून हांवें फेल पडलो, हांवें डेव्हलपमेंटाक मातशें वाव दिलो म्हणून फेल पडलो, लोकांक म्हणलें बरें प्रशासन दिलें म्हणून फेल पडलो, खंय फेल पडलो म्हणून म्हाकाय कळना ना म्हणून विचारपाक लागून फोन करता अशें. हांवें म्हणपाक ना आपूण उलयता आनी सांगता. बरें म्हणलें. म्हाका 12 पर्यंत फोन 11 पर्यंत फोन आयलो ना. जेन्ना हांवें पळयलें की 11 जावन 3 मिनटांनी ताणें फॉर्म भरलें, सो दॅट मिन्स आय अंडरस्टूड की ताका फाटीं घेवपाचो चान्स ना. सो 11 जावन 10 मिनटांनी हांवें फॉर्म भरलें. आनी तेन्ना भरचे पयलीं आमदाराक सांगलें बी. म्हाका म्हणलें तुका डायरेक्ट सांगनासतना भरपाक जातालें. म्हाका म्हणलें बॅक स्टॅबिंग करपा नाका म्हणून म्हणलें तुका हांव सांगता की 100% हांव फॉर्म भरतलो हांव म्हणून. एकच म्हणलें काम कर, तूं म्हणलें मदीं पडनाका. जो कोणी येता तोच म्हणलें तुजो आसतलो. हांवूय जाल्यार आयलो जाल्यार तुजे बरोबर आसतलो, तोय आयलो जाल्यार तुजे भशेन बरोबर आसतलो. तातूंत म्हणलें कांयच प्रॉब्लेम करपाची गरज ना. इतलें सांगलां आसून पसून आमदारान खुबशे जाण कावन्सिलराक आपोवन म्हजे अगेन्स्ट वोटींग करपाक सांगलें. आनी इवन त्या दिसा वोटिंगाच्या दिसा पसून तांकां सगळ्यांक आपोवन एकट्यान करून परेड काडून थंय हातून आयले दाखोवपाक की बाबा वी आर टुगेदर इन. बट फायनली कितें आसा, कावन्सिलरांक जेन्ना हांव उलयलो कावन्सिलरा कडेन तांकां सगळ्यांक कंपेर जर करत दोगांयकी जाल्यार दे वेर टोटली फॉर मी. एक्चुअली पळोवपाक जर गेल्यार आमदार जर मदीं पडूंक नाशिल्लो, इट वूड हॅव बीन 12 वर्सेस 3. इतले म्हाका कॉन्फिडन्स आशिल्लो, 100% जाता आशिल्लें. पण म्हाका एक गजाल सांगात, हें घडलें कशें? हांव आतां म्हाका खबर आहा कांय भितरली गजाली तुमी सांगची ना आमकां, ती अपेक्षाय दवरना हांव. पण हें 8-7 जालें कशें? कारण 10 जाण वता आमदारा बरोबर, आनीक मागीर अकस्मात तातूंतले 2 जाण खंय तरी घुस्पतात आनीक ते तुमचे वटेच्यान वतात. हें कशें घडलें? जेन्ना धमकी येता किंवा प्रेशर येता किंवा खंयच्यानी जे डेव्हलपमेंट किंवा कामाक लागून जो प्रेशर येता तेन्ना मनीस आपलो भितरलें हें व्यक्त करपाक शकना. जे डिसप्लेजर आसा तें व्यक्त करपाक शकना. पूण खंय तरी दिसता की बाबा दीस पर्सन इज मच बेटर दॅन दी अदर पर्सन. आनी आमी जर हाका वोट करत जाल्यार आमचो वोट सारको वतलो, जस्टीस जातली अशें म्हणून जेन्ना दिसता तेन्ना रिजल्ट जातकीर एकूण तो ताजोच न्ही, सो वी वील आन्सर दॅट अशें म्हणून खंय तरी ताणें चिंतून तें वोटींग केल्लें. पूण वायट दिसलें की जेन्ना रिजल्ट जालो आय वॉज एक्सपेक्टींग घरा कडल्यान वतना हांव मिसेसीकूच सांगिल्लें की म्हाका 1 वोट पडटलो म्हणून हांव एक्सपेक्ट करून वता. कारण ही इज अ पॉवरफूल मिनिस्टर, आमदार पावरान आसा आनी हांव सामको मामुली.
एक वोट पडटलो म्हणून हांव वतलो अशें म्हणून धरलें आनी तेन्ना चिंतलें की हांव विनराक आनी आमदाराक आनी बाकीच्यांक सगळ्यांक म्हणल्यार हात दितलो आनी येतलो कित्याक फायनली वी आर कलिग्स वी हॅव टू वर्क टुगेदर पण वायट इतलें दिसलें की जेन्ना हांव जिखलो ना म्हाका ऑपोजिशनान ताणें हात ऑपोजीट म्हज्या आशिल्लो ताणें हात दिलो ना आमदारान हात सो दीस वॉज एक खंय तरी हर्ट जालें कारण इलेक्शनां जाता इलेक्शनां वता पार्टी येता पार्टी वता सगळें आसता पण फ्रेंडशीप पूण वी आर नेक्स्ट डोर नेबर्स फ्रेंडशीप पूण जेन्ना एक आसता ती फ्रेंडशीप सदांच उरपाक जाय पॉलिटिक्स खंय पावली जाल्यार पण वायट दिसलें की ती फ्रेंडशिपूय गेली आनी पॉलिटिक्सूय गेलें अशें मागीर जेन्ना आतां जेन्ना हो नो कॉन्फिडन्सात जालो तेन्ना कशें दिसलें आनीक तें कशें घडलें म्हाका बिलकुल वायट दिसना कारण जें म्हाका जाय आशिल्लें जे दीस वॉट एवर आय वॉन्टेड टू प्रूव दॅट आय कॅन गीव बेटर सर्वीस दॅन एनीबडी अशें तें हांवें प्रूव करून दाखयलें लोकांनी आनी म्हज्या कलिगांनी म्हाका साथ दिली तातूंत ताका लागून सगळ्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करून म्हणटाय बी आनी म्हणटाय बी ताज्या नंतर जें घडलें इट वॉज ऑल प्रेशर जेन्ना प्रेशर येता तेन्ना मनीस मागीर नवीन स्पेशली जे आसता तांकां फुडें कितें करूं कितें नाका अशें जाता खंय खंय जेन्ना पावर आसता आनी वेटेज चड आसता तें सदांच मनीस त्या सायडीन वडटा सो म्हाका ताजेर कांय दिसना पूण आतां पसून जर तर म्हजे बरोबर जे कोण आसा तांच्यांनी म्हाका सांगलें की बाबा तूं नो कॉन्फिडन्साक आनी रावनाका तूं रिजायन कर आय एम रेडी टू रिजायन कांय प्रॉब्लम ना तुमी रिजायन म्हाका जातले खंय म्हज्या कलिग्सांनी जर तर सगळ्यांनी सांगलें तूं रिजायन जा म्हणून जाल्यार बट दे टोल्ड मी डोंट रिजायन वी आर विथ यू वी विल गो हेड सो यू आर फेसिंग नो कॉन्फिडन्स मोशन डेफिनेटली आय विल फेस नो कॉन्फिडन्स यू आर नॉट रिजायनिंग तुम्ही नो कॉन्फिडन्स मोशन फेस करतात लास्ट प्रश्न म्हजो नो कॉन्फिडन्स मोशनाक परत वोटींग जातलें तेन्नाय बी परत असली गुगली दुसरा तिसरा पडपाक शकता काय कितें कांय सांगपा येना डिपेंड्स कारण हांव आयकता ते वखदान थोड्या कावन्सिलरांक ताणें व्हरून आपल्याक दाखोवन वोट मारपाक जाय अशें पूण रेस्ट दिल्ले अशें म्हणून हांव आयकता आय डोंट नो हाऊ फार इट इज ट्रू इवन अशें सांगिल्लें की हात वयर काडून वोटींग करा असो प्रोसिजर करया म्हणून इट वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड पूण आय डोंट नो फॉर वॉट रिजन की बाबा अशें जबरदस्ती किंवा फोर्स करून वोटींग करता तर तुम्ही म्हणटात I की don't नो understand कॉन्फिडन्स मोशनाकय कितें जावपाक शकता जशें काल जालें एनीथिंग इज पॉसिबल एनीथिंग इज पॉसिबल म्हाका एकच विचारपाक जाय की फाल्यां तुमी जर जाले नगराध्यक्ष किंवा सद्याक तुमी टॅक्निकली इलेक्ट जाल्ले आसात तुमी स्वताक बीजेपीचे मानतात आणि तुमी बीजेपीचे मेंबर आसात काय कितें कारण आतां सगळ्यांत व्हडलो जो प्रश्न आसा तो ही म्युनिसिपालिटी बीजेपीची काय बीजेपीची न्ही जेन्ना म्हाका बाकीच्या कलिगांनी सपोर्ट केलो आनी बीजेपीच्या आमदारान किंवा बीजेपीच्या पॅनलान म्हाका सपोर्ट करूं ना तेन्ना हांवें कितें चिंतपाचें हांव बीजेपी म्हूण चिंतपाचें काय हांव इंडिपेंडंट म्हूण चिंतपाचें तुम्ही सांगात बीजेपी काय इंडिपेंडंट आयच्या घडयेक जेन्ना आमी हांगा उलयतात लायव्ह आसात ही कुडचडे म्युनिसिपालिटी बीजेपीची काय इंडिपेंडंट हांव इतलेंच म्हणपाक शकता की एक हांव जो चेअरपर्सन निवडून आयला तो कावन्सिलराचो चेअरपर्सन आतां तुमी म्हाका गुगली घालतात म्युनिसिपालिटीन पार्टी इज इमटेरियल कारण फायनली खंयचोय पार्टीचो आसलो जाल्यार ते मेळून मिसळून काम करपाक पार्टी म्हणटा ती खंयची तुम्ही वायट बरी सद्याक आसना एकच म्हणटात की जर बीजेपीच्याच मनशांनी आपल्याक मत घालेना जाल्यार आपूण बीजेपीचो कसो म्हणू हय या कित्याक प्रश्नाचेर तुम्ही थांबतात हय बाळकृष्ण बाब ऑल द बेस्ट यू आर फेसिंग नो कॉन्फिडन्स मोशन प्रोबेबली वर्ल्ड रिकॉर्ड जाला म्हाका दिसना की कुडचडकाराक हो वर्ल्ड रिकॉर्ड आवडला आसतलो खंयच्याय नागरिकाक तो आवडचो ना अशें जावप पूण तो जाला आनी तुमी म्हणटात अशें की अजून पर्यंत कांय सोंपिल्ली ना नो कॉन्फिडन्स मोशनाचेर जेन्ना वोटींग जातलें तेन्नाय कितें घडपाक शकता ऑल द बेस्ट आनीक इतलेंच की अशी गजाली आमच्या राजकारणात जेन्ना घडटात तेन्ना ते पळोवपाक बरें दिसना आय थिंक प्रत्येक नागरिकाच्या मनात हीच भावना आसतली की फाटल्या 3-4 वर्सां भितर जे गोंयच्या राजकारणा भितर घडलां ते पळोवन एक नागरीक म्हणटरी सुशेगाद रावपाक शकना आमी त्रास जाता भितरल्यान आनी त्यो गजाली बंद जावप अत्यंत गरजेच्यो बाळकृष्ण बाब जॉयन जाले आमकां इतले मनमेकळेपणान उलयले थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस